तुम्ही सगळेजण फुडें येवचे, आमकां साथ दिवचो. तुमच्या साथाचो आमकां खूप गरज आसा. आणि जे कायदे कानून जाणा आसा तांकां सगळ्यांक आपयता आमी की तुमकां आव्हान करता, तुम्ही सगळेजण येवचे, आमच्या सपोर्टाक येवचे, आमकां साथ दिवचो आणि आमकां ह्या हुकुमशाहीतल्यान स्वतंत्र करचो. आम्ही मावशी गावच्यान आयिल्ले आसा. जेन्ना आमकां आमच्या भावांनी कळय आसतलो, जे भुरगे आमचे आसतले तांकां हांगा आनी तांकां कितेंच मेळचें ना. आनी हांव आनी एक सांगूंक सोदतां की ह्यो ज्यो जमनी आसा, ज्यो पोर्तुगीज टायमा पर्यंत तेन्नाच्यान आसल्यो, आयज पर्यंत आमच्या सत्तरीच्या खंयच्याच लोकांच्या कोणाच्या नांवार ना. हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की तेंच्यो ज्या कायद्या प्रमाणे जे जमनी आहा त्यो आमच्या नांवार करून दिवच्यो. आणि तशेंच हांव आमच्या गांवाच्या वतीन आम्ही मावसकार जशे आम्ही फुडें सरले तशेंच हांव मागता आमच्या सत्तरीच्या प्रत्येक गांवाच्या एका मनशा लागीं की तुम्ही सगळे एकठांय जावन अशेंच आमी शेळ मेळावलकारांक सपोर्ट करूया. आमची सत्तरी आनी आमची जमनी तशें ह्यान फाटी आमी ह्या सत्तरीच्या लोकांनी की आयज जर आयज हांगा जर सुरवात जाल्या न्हू, ती आतां हांगासूनच सुरवात करा. हेज्यान फुडें जर तुमच्या घराचेर येत मागीर तेन्ना तुमी काय करतले? सगळे लोक चितात आयज विश्वजितान हांगा IIT हाडल्या, फाल्यां दुसरे कडेन काहीतरी आनी हाडटलो, तेन्ना मागीर तुमी कोणाक हाक मारतले? सगळे सत्तरीचे लोक आतां एकठांय जावपाची गरज आहा. आमी मावसकार पयलीं येयल्या, सो तेज्या फाटल्यान तुमी लक्षान घ्या आणि तांकां तेंको दियात, तांकां सपोर्ट करात. हे आमी तेंचे कडेन मागता. एकूच मागणें मागता, पिसो देवाचा, पिसो देवाचा, कोडेश्वराचा. एक दोन शब्द आणि कोण खंयच्या गावातले येऊन उलयताले